सांव पेद्रू आनी सांव पावलू क्रियाळ व्यक्ती जावन आसून एकल्याचो वावर आनेकल्याच्या वावराक पूरक जावन आसलो। दोगयी क्रिस्ताच्यो गुंडायेन मोग करतले। दोगांय विशयान ही उतरां म्हणी येता। म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजें धांव हांव धांवलां। म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा। आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा। हो मुकुट नितीचो मनसबीदार म्हणटात, तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो। म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येवण्याक अतरेगून आशिल्ल्या समेस्तांकीय तो दितलो। खरेंच क्रिस्तांव समुदाय पुसून काडूंक आयतो जाल्ल्या चक्रवर्ती नीरोच्या आडळत्या काळार तो नितीवंतपणाचो मुकुट तांकां दोगांयकीय एकाच काळार लाबलो। क्रिस्तान पयलेंच सांगलेले परी पेद्रूक वातिकान दोंगरार कुर्सार मारलो। पूण सोम्यान कुर्सार मेल्ले रितीर मरूंक आपूण योग्य न्हय म्हणल्या पेद्रूच्या बोगणा प्रकार ताका तकली सकयल पांय वयर करून कुर्सायलो। रोमाचो नागरीक जावन आशिल्ल्या पावलो शहराच्या वणटी भायर त्रेपोंटेन म्हणल्या ओस्टियान रस्त्यार तकली कापून जिवीशी मारलो। ह्या जाग्यार आतां सांव पावलाक समर्पिल्ली मजबूत बासिलिका आसा। जूनाचे 29वेर ह्या दोगांय रक्तसाक्षींच्यो कुडी सांगाता सान सेबेस्तियानाच्या कातिकुंबांत निखिपिल्यो। तांचें हें फेस्त जूनाचे 29 तारीखेर सांगाता संभ्रमतात।